प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर वोड 7 ते 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्सेस 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी वचून सुर्गीचें राज येवचें जालें अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगर, रुपें, तांबे लेगून पोत्यान आसचेदूय. न्हय म्हूण वाटेक बुती, वो 2 आंगाविली, वो वाणो, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपले जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो सोदून काडात आनी थंयसरले भायर सरसोर तांगेर रावात. ताचे घरांत भितर सरतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणी तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जातीत जाल्यार त्या घरांतले वो नगरांतले भायर सोडून तुमच्या पांयाची धूळ फाफळून उडयात. हांव तुमकां खरें सांगता, जोडटेच्या दिसाक सोदोम आनी गोमोरा नगरांची जोडटी ह्या नगराचे जोडटे इतली खोर जावची ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयज आयकलां तातूंत जेजू जेन्ना आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा, तांकां दोगांक खूब दुसऱ्या नगरांनी धाडटा. आनी बाबणीनो, धाडचे आदीं तो तांकां काम दिता. तो म्हणटा, वसात, वायटाकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोर करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुकें दियात. बाबणीनो, अशें जेजू कित्याक म्हणूंक लागलो? जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत येयल्लो, तो येयल्लो देवाचें उतर पुरगूट करपाक. तो येयल्लो मनशा कुडाक सुटका दिवपाक, शांती हाडपाक. आनी बाबणीनो, जेन्ना जेजू खंयच्या नगरान खंयच्या गांवांत वचपाचो आसलो, तो आपल्या शिसांक आपोस्तलांक पयलो धाडटालो आनी थंयचो लोक जी पदवी जेजू तांकां दितालो त्या पदवेन ते आतां सगळें बरें काम करताले. ते आतां कोडकारांक बरें करताले, देंवचार काडटाले, पिडेवंतांक वायटाकारांक बरें करताले. आनी लोक जेन्ना पळयतालो की ह्यो सगल्यो मिलाग्री घडटा मनशा कडून, तेन्ना येस म्हणटाले, आमी फकत तुमकां एके भाशेन हें जें तुमी पयलें पळयलां तेंच तुमकां दाखयलां, पूण हाचेहून व्हडल्यो कन्यो आमचो गुरुजी करून येतलो, करपाक येतलो. तो देवाचें उतर पुरगूट करतात म्हणटच तुमी ताची वाट पळोवन रावात. म्हणटच जेजू आपल्या शिसांक पयलो धाडटालो, आपोस्तलांक पयलो धाडटालो, फकत तांकां एके भाशेन एके मुवीन म्हणटा आमी ट्रेलर पयलो, हो ट्रेलर कहो दाखोवपाक. आनी जेन्ना लोक पळयतालो आनी तांकां ते उमेदीन रावतालो, तेन्ना जेजू वेतालो थंयसर आनी देवाचें उतर पुरगूट करतालो. आयज बाबणीनो, आमी जेन्ना वेता खंयच्या नगरांनी गांवांनी, लोकांक जाय की अजापां मिलाग्री पळयल्यो. तांकां फकत शर्माव नाका, तांकां फकत उलयलो नाका. आतां आमी खूब काणयो आयकल्या, खूब शर्माव आयकल्या. लोकांक जाय आपले त्रास पयस जाल्ले, तांकां जाय पेकोवणी, तांकां जाय देंवचार काडलेले. आनी बाबणीनो, जेन्ना ह्यो सगल्यो घडण्यो घडटा तांच्या मदें, तांच्या सवें, आतां तांचो भावार्थ वाडटा आनी तीं आतां जेजूचें उतर आयकता. म्हणजे जेजू तांकां आतां उतर सांगपाक शकता, कित्याक त्या लोकांनी आतां ती देवाची महिमा पळयल्या, त्या लोकांनी आतां बरेंपण देवाचें पळयलां. कित्याक आयज बाबणीनो, लोक फकत धर्म करता. आजून पासून इगोर्जेक वता जाल्यार फकत धर्माचें करता. ज्या भाशेन ती भितर वेतात त्या भाशेन भायर येतात, कांयच बदलाव जायना. जो कोण धर्म करता तो केन्नाच अजापान मिलाग्री पळयना, ताका कसलोच बरो फायदो मेळना. कित्याक आमकां जें शिकोवंक जाय, आमकां जें दाखोवंक जाय तें आमी पळयना. म्हणटच बाबणीनो, आमी आयज कितें करपाचें? आमी देवाचें उतर आयकोंक एकदम गरजेचें. जेजून जेन्ना ह्या संवसारांत येयलो, कशे भाशेन शिसा वरवीं ताणें मिलाग्री अजापां केलीं,
ती अजापां आमच्या जिवितांत घडोवंक आमकां देवाच्या उतराची गरज. म्हणटच आमी देवाचें उतर आयकोन, देवाचें उतर सत मानून, देवाचें उतर पाडून, आमचो बावाड वाडून आमी आतां देवाची मोहिमा, देवाची वाखाणणी आमी करूंक पावतले आहा. कित्याक भाव भयणीनो, देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत पडोवंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर सत मानपाक एकदम गरजेचें. पूण आमी सत मानना जाल्यार आमी फकत मागणें, देवस्पण हें तें सगळें बाकीचें धर्माचें कोत्ता जाल्यार आमी आमकांच फटयता. कांयच आमच्या जिवितांत बरें जावचें ना. म्हणटच ह्या निमाण्या काळार जेन्ना जेजू परतून येवपाचो आसा, तो पळोवंक सोदता आमचे भितर कितलो भावार्थ आहा. आनी भावार्थ वाडोवंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां देवाच्या उतराची सजमणी एकदम गरजेची. देवाचें उतर आमी सजमल्या उपरांत आमी तें उतर पाडून आमी देवाची मोहिमा पळोवंक, आमी देवाक वाखाणणी दिवंक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना आमी देवाक वाखाणणी आनी मोहिमा दिता, कित्याक आमच्या जिवितांत त्या उतरा वरवीं आमकां जैतिवंत जिवीत मेळ्ळां, आतां आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता, आमच्यान आतां गोवायकी दिवंक जाता, आमच्यान जेजूचे आपोस्त म्हणून जेजूचे शीश जावंक जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तोंड उक्तें करतले हांव, थंयसर आतां मिलाग्री फावो जातल्यो, थंयसर अजापां घडटलीं, पवित्र आत्मो थंयसर येतलो. आनी भाव भयणीनो, खूब लोक जो आजून जेजूक वळखना तो देवाच्या राज्यान भितर सरतलो. तो आयज खेरीत भाशेन आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी देवाच्या उतरान चिपकून रावया. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक, देवाचें राज वाडोवंक आयजतान आमी खतखतायेन आनी चोत्रायेन आनी उमेदीन आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.